Hello friends and welcome to you all in your favorite program युवापंथी with Sachin episode number 15. फाटले 3.5 महिने आम्ही तुमच्या वांगडा आसा. तुमकां हो प्रोग्राम आवडटा, आमी जायत्यो गोष्टी घेवन येता, तुमच्यो मॅसेजी म्हाजे मेरेन पावता एंड खूब बऱ्यो मॅसेजी आसता. येस, थँक्यू व्हेरी मच जितल्यांनी म्हाका मॅसेजी धाडले आमच्या फेसबूक पेजीचेर किंवा आमच्या ईमेल आयडीचेर. तांकां थँक्यू म्हणपाक सोदता, तुमकां हो प्रोग्राम आवडटा त्या खातीर. एंड फ्रेंड्स, आयचो 15वा एपिसोड आसा. पूण एक क्वेश्चन म्हाका पडला आनी एक गजाल हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. ती म्हळ्यार जेन्ना जगान खंयसरूय कितें घडटा पळय तेन्ना मनाक म्हणजे वायट कितें गोश्टी घडटा तेन्ना मनाक खूब वायट दिसता. जगान तें खंयसरूय कितेंय घडो. ह्या आठवड्याक पाकिस्तानाक एक घटना जाली. पेशावराक जे स्कुलान एटॅक जालो, 125हून अदीक भुरगे, 125हून अदीक भुरगे मरण पावले. एकदां अशें दिसता की कित्याक मागीर म्हणटा जेन्ना टेररिस्ट एटॅक बीन जाता पळय तेन्ना लोकांची कितें चूक आशिल्ली. पूण ह्या फावटी खऱ्यांनीच फ्रेंड मनाक खूब लागलें आनी त्या भुरग्यांची खऱ्यांनीच कितें चूक आशिल्ली. त्या भुरग्यांक अशें कित्याक फावा. जे भुरगे आत्तां स्कुलान गेल्ले ते सकाळचे प्रेयर करून कितें तरी शिकपाक आशिल्ले एंड कांय चूक नाशिल्ली ह्या भुरग्यांची फ्रेंड्स. कित्या खातीर अशें घडटा आनी जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार फुडें फ्युचरान आनी कितें कितें घडपाक शकता हाचो विचार करून खऱ्यांनीच भंय दिसता. पूण युवापंथीच्या माध्यमांतल्यान आयज जे भुरगे मरण पावले पेशावर एटॅक जालो तेन्ना त्या भुरग्यांक आयज आर्गां ओंपता ह्या प्रोग्रामांतल्या माध्यमांतून. ओके फ्रेंड्स, सो युवापंथी सुरू करुया आमी आयची. एंड युवापंथी हो प्रोग्राम घेवन आमी पावले GPB म्हळ्यार गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक बिचोले हांगासर. आनी आमी जेन्ना पावले तेन्ना आमकां कळ्ळें की थंयसर सत्यनारायण पुजा आसा आनी त्या खातीर त्या निमतान थंयसर जायते कॉम्पिटिशन्स, घुमट आरती आनी रांगोळी कॉम्पिटिशन्स आसले. सो होच फायदो आमकां मेळ्ळो, जायते भुरगे थंयसर आमकां मेळ्ळी. एंड कांय क्वेश्चन्स हांवें थंय विचारले. कितें आशिल्ले आयचे क्वेश्चन्स पळयात. पर्रीकर सद्याक सेंटराक आसा. खंयच्या हावजाक रिप्रेझेंट करता खबर आसा? डिफेन्स हाऊस राज्यसभा करू खंयच्या आमकां कितें पडला. मे बी राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा 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 खंयचे? राज्यसभा 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 लोकसभा लोकसभा राज्यसभा राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा राज्यसभा आय डोंट नो खबर ना लोकसभा राज्यसभा 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 राज्यसभा. एकट्यान सांगता फक्त कॉपी करा आनी कांय. राज्यसभा 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 लोकसभा लोकसभा राज्यसभा खबर ना. खंयच्या स्टेटीच्यान रिप्रेझेंट करता मनोहर पर्रीकर? न्यू दिल्ली गोंयच्यान मे बी ओरिसा दिसता. गोवा उत्तर प्रदेश लखनऊ खबर ना. UP चेन्नई नो आयडिया खबर ना गोवा नो आयडिया. गोवा 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 स्टेट गोवा दिल्ली 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 गोवा पणजी गोंयचो CM कोण रे? मोदी गोवा गुजरात गोवा 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 बिचोले खरें सांग म्हाका कितें चिंतून हो आन्सर दिलो तुवें? क्वेश्चन तर कळंक ना. महाराष्ट्र महाराष्ट्र MP खंयचे रे? प्रदेश MP दिल्ली दिल्ली To be frank, I don't know much about that. गोवा गोवा Goa, Goa. For राज्यसभा गोवा दिसता. पुणे
यूपी गोंयान राज्यसभेचे कितले सीट्स आसा रे? इलेक्शन 27 50 तसल्या खबर ना न्हू 2 42 2 एकूच 2 1 1 11 24 5 2 1 गोंयान राज्यसभे खातीर कितले सीट्स आसा? 2 11 2 11 2 4 2 2 14 2 37 37 खबर ना 2 सीटा 2 नाल 3 वाटे घालून बसला नुस्त्याचे वाटे घालून जाल्यार ती 37 2 गोंयान राज्यसभे खातीर कितले सीट्स आसा गो? 28 28 दिसता 37 एकूच एक सो एट लास्ट फ्रेंड्स म्हाका सेकंड विनर एंड येस एकटे चली खऱ्यांनीच खूब बरे तरेन आन्सर्स गेले एंड हे प्रायज ताका वयता फ्रॉम होम स्वीट होम जे फिल्म येवपाचें आसा एक होम स्वीट होम नांव आयकलां आसतलें ट्रेलर सद्याक प्रुडंटाचेर चालू आसा प्रुडंट पार्टनर आसा तांकां डिरेक्टेड बाय स्वप्नील शेटकर राजदीप नायक आनी जॉन डिसिल्वा ह्या फिल्मान आसा स्टार एक्टर्स हे फिल्म पळय नक्की वचून एंड हे प्रायज फ्रॉम प्रुडंट फ्रॉम टीम युवापंथी एंड स्वीट होम स्वीट होम हाजे कडल्यान ओपन करून पयलें जाता तुवें राज्यसभेक रिप्रेझेंट करपी खासदार कोण आसा सांग म्हाका? आनंद शेख सांगलें न्हू खबर ना म्हणून सांगलें न्हू खबर ना नो काय खबर ना मनोहर पर्रीकर खबर ना शांताराम नायक मनोहर पर्रीकर नो आयडिया श्रीपाद नायक मनोहर पर्रीकर श्रीपाद नायक आयडिया ना श्रीपाद नायक ना जाण पर्रीकर मनोहर पर्रीकर श्रीपाद नायक श्रीपाद नायक डोंट नो श्रीपाद नायक काय तर आहे ना पर्रीकर पर्रीकर मनोहर नाही ना गोयचो सीएम कोण रे? नरेंद्र मोदी पीएम सीएम कोण? नरेश चव्हाण सीएम पणजे म्हणून एक शार आसा खबर आसा तुका? गेला केन्ना? सर फाल्यां रिजल्ट म्हाका कांयच सुचना ओके रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर राज्यसभा फ्रॉम गोवा नो आयडिया श्रीपाद नायक पर्रीकर लक्ष्मीकांत पार्सेकर श्रीपाद नायक आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर मनोहर पार्सेकर लक्ष्मीकांत पासरेकर आणि मनोहर पर्रीकर श्रीपाद नायक पार्सेकर श्रीपाद नायक लक्ष्मीकांत पार्सेकर मनोहर पर्रीकर आर्लेकर ढवळीकर PWDचो फुल फॉर्म कितें रे? पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट प्रायवेट ना पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट Public Work Department, Power Work Department, Public Work Department, Public Water Department, Public Water Supply, Public Work Department, Public Water Department. That's Public Water Department. Public Water Department. खबर ना PWD खबर ना P for public W for ward department पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट what is the full form of PWD? Public Work Department. Public Work Department.
Public work department. Public work department. Public work department. Public work department. Public work department. Public work department. Public water department. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. काम कितें तांचें? रस्ते बीन बांदप ते सगळे. गटर्स बीन सायड ते पब्लिकाक कशें बीन सगळे पळयता. Public work department. Public water department. Public water department. Public work department. Headed by public work department. फुल फॉर्म ऑफ PWD. Public work department. 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 Public works department. Public works department. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. पहिलो मनीस जेणे म्हाका सगळे आन्सरां रायट दिल्या. येस. तुजें नांव? अभिजीत गायतोंडे. खंय चल्लो? उसकय म्हापसा. ओके फ्रेंड्स, सो एक मनीस एक भुरगो जाणी म्हाका सगळे आन्सर रायट दिले. GPB गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक बिचोलेन. आनी म्हाका दिसता इतले हुशार, अति हुशार भुरगे हांगासर मेळ्ळे आमकां. एंड तातूंतलो एक जाणी म्हाका जनरल नॉलेजीचे सगळे क्वेश्चन आन्सर सांगले. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. दीस इज द प्रायज फ्रॉम होम स्वीट होम. हे एक पिक्चर येता कमिंग 26 डिसेंबर. एंड खूब बरो इशू त्या फिल्मान मांडलेलो आसा. आनी आमच्या गोंयांत जी आतां हॉट इशू आसा ताजेर तें फिल्म आसा. डिरेक्टेड बाय स्वप्नील शेटकर, स्टारींग जॉन डिसिल्वा एंड राजदीप नायक. सो नक्की वचून हे फिल्म पळय. एंड हे तांचे कडल्यान तुज्या खातीर प्रायज यू कॅन ओपन एंड यू कॅन सी. येस. एंड फ्रॉम प्रुडंट एंड फ्रॉम टीम युवापंथी तुज्या खातीर हे प्रायज. एक व्हडल्यान ताळयो मारा तेच्या खातीर. ये. एंड मुव्हिंग टू माय फेवरेट सेगमेंट, दॅट्स प्रँक. ह्या विकाचो प्रँक भरपूर सिंपल एंड भरपूर इंटरेस्टिंग आशिल्लो. आतां अजुनूय म्हाका विश्वास बसना की इतले लोक अजुनूय अंधश्रद्धेचेर विश्वास दवरता. मजा आयली, भरपूर मजा आयली. कितें कितें जालें जेन्ना हो प्रँक केलो तेन्ना, जस्ट चॅक इट आउट. हो आयचो आमचो प्रँक फ्रेंड्स. येस. हांव वयतलो कांय भुरग्यां मदीं एंड तांकां म्हणटलो की हांव एक व्हडलो ज्योतिशी आसा एंड म्हाका सगळें खबर आसा. एंड तांचे कडसून खूब कितें गोश्टी करून घेवपाचो आसा हांव. म्हणजे आमच्या लोकां मदीं मरे खुबशी एक गैरसमज आसा की अशें कोण येता तेन्ना तो कितें बाबा खरेंच सांगता आनी आपलें बरेंच जातलें, फुडें भविश्य सांगतलो. हो एक विश्वास तांच्या मदीं आसता. विश्वास आसप आनी अंधश्रद्धा आसप हे दोन दुसऱ्यो गोश्टी आसा. सो फ्रेंड्स, प्लीज अशें कोण समजा फटींग बाबाज बीन येता पळय तांचे कडसून मातशें सावध रावात. आनी ते कितें सांगतात ते करच्या पयलीं मातशें 10 फावटी चिंतात. सो हो आसा आमचो आयचो प्रँक. कितें कितें जालें, जस्ट चेक इट आउट. 1 मिनट आपके पास टाइम है? मैं अंदर जा रहा हूं, अभी टाइम है. 1 मिनट रुकिएगा. आपको देख के कुछ बातें मुझे सूझ रही है, वो मैं आपका बताना चाहता हूँ. मैं पैसे नहीं चार्ज करता हूँ. ओके. आप कहाँ से हैं? पोरवरी से है आप कॉलेज करते हैं अभी? हाँ ना. आपके एग्ज़ाम का टेंशन है आपको? रिजल्ट आने वाला है ऐसा कुछ है और आपके मन में कुछ चल रहा है. मैं एक साधु हूँ जहाँ पे मैंने तपस्या की थी हिमालय के चोटी से. हमारा चेतनाचार्य करके हमारा एक गुरु है, उनके पास से मैंने ली थी. आप इसके दोस्त हैं. आप दोस्तों के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रखते, सही बात है? रखता हूँ. ऐसा है कि आपको कहीं कहीं लगता है कि दोस्त आपके साथ कुछ ऐसा न कर सके? नहीं, वो थोड़े दोस्त. हाँ, वही आपको कहीं पे भी ये मन में होता है. सही बात है. देखो, आप अपना बर्थ डेट मुझे बता सकते हैं, मैं आपके बारे में कुछ बातें आपको कहता हूँ. अगर आपको पसंद है तो कभी भी आप मुझसे आके मिल सकते. आपको मैं आगे की जानकारी कभी भी दे सकता हूँ. ईयर आप बता सकते हैं? जी हाँ, 1996 में आप पैदा हुए थे, जैसे कि मैं सोच रहा था. आप सही बात है, आपके जीवन में बहुत सारे अभी अच्छे काम होने वाले हैं.